नमस्कार. आमी आसा पणजे लेक व्यू कॉलनी जी आसा आनी थंयचे जे तळे आसा ज्या तळ्यांत नुस्तीं मेली आनी उफावपाक लागली त्या कारणांत हांगाची एक हेडलायन जाली. म्हणजे मळ्या वाठारांत ज्या तळ्यांत नुस्तीं मरून जो प्रकार घडिल्लो तोच प्रकार ह्या लेक व्यू कॉलनी जी आसा तातूंत घडलो. म्हणजे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्ले आनी दिल्ली हांगासर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा की विविध राज्यांतली जी जलस्रोतां आसा किंवा तळयो आसा नदी आसा ते संवर्धन करपाची गरज आसा, ती तिगोवपाची गरज आसा. आनी त्या केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालया वतीन निधी मेळटलो ही सगळी जलस्रोतां जी आसा किंवा नदी आसा ती संवर्धन करपा खातीर किंवा नितळ करपा खातीर. आनी थंय ही सगळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयांतल्यान जेन्ना ही बातमी आयली म्हणजे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान आनी त्या क्षणाचेर हांगासर सगळीं नुस्तीं हांगासर उफेताना दिश्टी पडली आनी हाच्या वयल्यान हें सिद्ध जालें की हांगासलें जें उदक आसा तें दुशीत आसा. आतां हें उदक जें आसा तें दुशीत जावपाची कांय कारणां आमकां हांगासल्या ह्या वाठारांत रावपी कांय नागरीक आसूं किंवा CCPचे कर्मचारी हांच्यांनी सांगिल्लें आसा आनी तेंच कारण कितें आसा हें तुमकां सांगपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आता ह्या लेक व्यू कॉलनीच्या ह्या तळ्यात जे काय ऑक्सिजन क्रिएट करपाचें जें यंत्र बसयलां जें आमकां सगळी कडेन बसयल्लें दिश्टी पडटा 4 सायडींनी जे घुंवता उदक वयर करता आनी जे गटाराची स्थिती ह्या तळ्याक आयिल्ली आसा तेतून खंय तरी एक ऑक्सिजन निर्माण करपा खातीर तें सतत चालू आसता अशें ते CCPच्या वतीन बसयल्लें आसा. मात्र हांगासर जी ती यंत्रां बसयल्ली आहा ऑक्सिजन क्रिएट करपाची ती परतूय मोडटा खंय अशी कागाळी हांगासर येवपाक लागला. तुमी आतां पळोवपाक शकता आतां हेंय यंत्र हांगासर मोडिल्लें आसा आनी तें यंत्र परतून आतां रिपेर करपाचें काम तांच्यांनी चालू केलां जेणे करून हे तळ्याक जे गटाराची स्थिती कशी आयिल्ली आसा किंवा हे सगळे दुशीत जालेले आसा तळे ते परतून नितळ करपा खातीर आनी ऑक्सिजन लेवल वाडचो ह्या खातीर. मात्र हांगासर एक कागाळ अशी येता की ही ज्यो कॉलनीज आसा आशी कुशीक आनी हांगासर जो सुंदर वाठार आसा ह्या सुंदर वाठारांत ह्या तळ्याच्या कठड्याचेर येवन हांगासर सांजचे भुरगे कोपाक बसता, सिगरेटी ओडटा आनी अशी मस्तीपणां म्हणजे एक तरी सिवीक सेन्स आसूंक जाय जेणे करून जर बसता सुद्दां जाल्यार आपलो वाठार नितळ किंवा क्लीन दवरचो म्हणून. आनी कोपाक बसलेले आसतना सिगरेटी ओडून ह्यो ज्यो दोरयो तांकां बांदिल्ल्यो आसता ह्या ऑक्सिजन क्रिएट करपाच्या त्या यंत्राक त्यो दोरयांक ते पेटयता लायटर सिगरेट ओडटा आसतना आनी ते दोरयो तुट्टा आनी ते मागीर यंत्र जें आसा ते खंय तरी ते दोरयो तुटिल्ल्या कारणान भितून वयता आनी ते मोडटा किंवा ते तितून बिघड येता कितें तरी. अशा तरेच्यो कागाळी हांगासर येवपाक लागल्या. CCP सांगपाक लागले की कितें तरी हांगासर नियंत्रण हाडचें, हांगासर जे भुरगे बसता तेंची खंय तरी मस्तेपणां थांबोवची म्हणून. सो अशा तरेन आतां तें यंत्र खंय तरी ताका बिघाड जाल्लो आसा आनी तें परतून सुरवात करपाक आनी हातूंत मातशी तरी कितें तरी ऑक्सिजन लेवल वाडची म्हणून हे सद्या यंत्राचें काम हांगासर चालू आसा. तुमी पळोवपाक शकता ते फाटल्यान.
सध्या तरी पळयत जाल्यार हांगाचो वाठार म्हणजे जी नुस्तीं मेल्ली ती आतां नितळ केलेली आसा आनी सदच्या प्रमाणे जे ऑक्सिजन लेवल क्रिएट करपाची जी यंत्रां आसा जी आमी चार सायडीन पळयता हांगासर ती चालू आसा पूण ती मदीं मदीं बंद पडपाचे प्रकार हांगासर घडिल्ल्याचे हांगासले CCP कर्मचारी उलोवन दाखयतात. तांचे कडेन परतून परतून कागाळी येता. आतां फाटीं मे म्हयन्याच्या 10 तारखेकूच असो प्रकार मळ्यांत वाठारांत घडिल्लो जे मळ्यान तळे आसा थंय म्हणजे अशें थंय निदर्शनाक आयलें की थंयची जी सिवेज बीन आसा ती थंय जोडिल्ली आसा आनी ताका लागून तें उदक जें आसा तें दुशीत आसा. उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेत पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी त्याच बरोबर CCPक आदेश दिले की हांचो अहवाल आमकां दिवचो म्हणून खंयच्या हातून कित्या खातीर ऑक्सिजनाची पातळी देंविल्ली आसा ती आनी जी ऑक्सिजनाची पातळी देंविल्ली आसा तेजी कारणां मुखार आयलीं. कांय घरांचे थंय CCP नाल्याक जोडिल्ले सांडपाणी म्हणून तें उदक जें आसा तें दुशीत आसा म्हणून. आनी तेच्या उपरांत हांगासर जेन्ना आमी आतां पळयता तेन्ना हे लेक व्ह्यू जो आसा कॉलनी त्या तळ्यांतलें उदक कित्याक दुशीत जावं येता हाचें दुसरें कारण म्हटल्यार हांगासर जो फाटल्यान सांतिनेज क्रीक आसा तें उदक सामकेंच दुशीत जालेलें आसा प्रदुशीत जालेलें आसा ताची पातळी सामकीच देंविल्ली आसा म्हणजे सामकें गटाराचें स्वरूप त्या सांतिनेजच्या खाडीक आयिल्लें आसा. एका तेंपार जी सांतिनेजची खाडी जी आसा ती म्हणजे बरें उदक भितूंतल्यान व्हांवतालें तालिगांवच्यान जें शुद्ध निर्मळ झऱ्याचें उदक थंयच्यान तालिगांवच्यान सुरू जावन तें मागीर मांडवीक मेळटालें आनी अशा तरेन हो वाठार जो आशिल्लो तो सोबीत सुंदर आशिल्लो. मात्र वाडटी लोकसंख्या जर मतींत घेतली जाल्यार हे सगळे जे कितें उदरगत जायत आसा ताका लागून ह्या बरे बरे जी उदका स्त्रोत आसा तांकां ही गटाराची स्वरुपां आतां येवपाक लागिल्लीं आसा. कोट्यांनी रुपया खर्च केलेलो आसा स्मार्ट सिटी खातीर. मात्र मातसो खंयतरी खंय नियंत्रण हाडीत जाल्यार ते नाले जे आसा सांतिनेजचो जो खाडी जी आसा ताका नाल्याचें स्वरूप जें येयलां तें परतून पूर्व पदाचेर येवपाक शकता. अशा तरेचे हे सगळे आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयान एक साळ न्हंय जी आसा ती नितळ करपाचें सांगलां आनी त्याच बरोबर ही सांतिनेजची खाडी आसा त्याचोय उल्लेख केलेलो आसा जो मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलो दिल्लीच्या नेतुकीर आनी तेन्नाच हांगासर ही घटना अशी आमकां घडिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी नुस्तीं उफेताना दिश्टी पडली. आतां हांवें तुमकां सांगलें की एक कारण कितें आसूंक शकता जे इतलो सुंदर सोबीत वाठार आसा आशी कुशीक जर पळयत जाल्यार सुंदर अश्यो कॉलनीज आसा हांगासर बरे बरे सुशिक्षीत लोकांची घरां आसा बंगले आसा कांय हॉटेलां आसा म्हणजे प्रशिक्षीत लोक हांगा म्हणजे बरे जाण म्हणजे बरे प्रशिक्षीत आनी सुजाण लोक ह्या लोकवस्तींत ह्या परिसरांत रावता. मात्र उदरगतीक लागून जर आमच्या निसर्गाचीच जर हानी जाता जाल्यार ती उदरगत कित्या कामाची असोय प्रश्न उप्रासप शक्य आसा. आनी तर्क शुद्ध असो हो विशय आसा किंवा असो विचार आसा कित्याक इतली उदरगत सगळें चकचकट जाता पूण जर आमचे उदका स्त्रोतूच जर अशा खालच्या पातळेचेर वचपाक लागला जाल्यार हे सुंदर सुंदर बंगले आनी बरे बरे रस्ते कित्या कामाचे. सो हांगासर सांजेच्या टायमार हांगासर फाटल्यान हो बरो सुंदर परिसर आशिल्ल्या कारणान हांगासर कांय भुरगे येवन हांगासर बसतात. भितून कांय तवनास टवाळकी आसता ती तवनास टवाळकी हांगासर कोपाक बसता सोरो पिवपाक बसता आनी तेजो सगळो उद्रेक जाता आनी तेच्या मस्तीपणांतल्यान एक वेगळें हांगासर स्वरूप येता तें म्हटल्यार हांगासर जे ते मोटर्स बसयल्ले आसा ऑक्सिजन लेवल वाडोवपा खातीर ह्या प्रदुशीत उदकाची पातळी डावन जावची न्हय म्हणून ताका त्यो दोरयो बांदलेल्यो आसा. आतां त्या दोरयो बांदलेल्यो आसा तांकां सिगरेटी ओडून थंय ते दोरयो पेटोवप आनी ते तोडप दोरयो अशें दुश्कृत्य सुद्दां हांगासर हे तवनास भुरगे हांगासर बसतात सांजे वेळार सोरो बिरो पिवन ही मस्तेपणां करतात अशें लोक हांगासले सांगपाक लागल्या. आनी हाचेर प्रत्यक्षात उलोवपाक फुड्यान येवन उलोवपाक कोण तयार ना. मात्र आरोप मात्र करतात की अशा तरेची मस्ती हांगासर चलता ताका लागून हांगासर पुलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. हांगासर मातशें येवन एक नजर मारची सांजेच्या वेळार खासा करून किंवा काळोख पडलो की हांगासर लोक जे जमतात ताका लागून. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे हे तलाव आसा हे तळे आसा ताका ही सांतिनेजची खाडी एका जोडिल्ली आसा. एक ल्हानशी खळी एक साको आसा थंय आनी त्या साक्याक हे सगळें उदक जें आसा तें हाका मिक्स जाता आनी निश्चितूच त्या खाडी जी आसा तेजें उदक सामकेंच घाणेरडें आनी दुशीत किंवा गटार जालेलें आसा. ताकाच लागून ही नुस्तीं मारपाची घटना हांगासर घडटात. म्हणजे हे हांगा अंदू पयल्या फावट न्हू
2 वर्सां पयलीं अशीच घडणूक हांगासर घडिल्ली, तेच्या उपरांत मळ्यांत घडली आनी एका म्हयन्या उपरांतूच परतून हांगासर नुस्तीं मारपाची घडणूक घडिल्ली आसा. हांगासर खंय तरी नियंत्रण येवपाची गरज आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकरा सयत हांव गौरीश प्रभावणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.